आमचे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष एक मुंगेरीलाल के हसीन सपने पळयता की तो म्हणटा 23 तारखेक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पडपाचें आसा आनी काँग्रेस पक्षाचे सरकार येवपाचें आसा आनी उलयता उलयता केन्ना उर्राकाचेर पावता केन्ना फेणयेचेर पावता आमकां अशें आयकूंक आयलां की 70 आनी पेडणे तालुक्यान भोंवतना बाबगिरी चोडणकार ज्यो ग्रामीण भागांत बाटयो लायतात पळय उर्राकाच्यो ते बाटयांनी बी भोंवतालो म्हाका ह्या प्रदेश अध्यक्षाची कीव दिसता कारण म्हाका याद जाता जेन्ना तालिगांव भितर IT पार्क करपाक केल्लें त्या वेळाचेर जो आतांचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा बाबूश मनसुरात हेणें ताका विरोध केल्लो आनी यूथ काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले थंय गेल्ले जावपाक जाय म्हणून तो मागीर संकल्प आमोणकर आसूं अश्विन खलप आसूं कवठणकार आसूं हांकां मारून मारून धांवडोवन घातलेले आनी त्या वेळार गिरीश चोडणकरान एक निश्चय केल्लो की बाबूस मनसुरात तर परत काँग्रेसी भितर येत आमी ताका घेवचें ना आनी घेवचो पडलो जाल्यार आपूण काँग्रेस पक्षाचो त्याग करतलो म्हणून होच गिरीश चोडणकार आनी ह्याच गिरीश चोडणकाराचे पाळी आयली बाबूश मनसुराताचो B फॉर्म दिवपाचो नॉमिनेशन पेपर फायल करपा खातीर तेन्ना ताणें सांगलेलें आपूण काँग्रेस पक्षाचो त्याग करतलो म्हणून गिरीश चोडणकारान सांगलेलें बाबुशाक तर जेंकां अशें मारलेलें तेणें कापस्ताद आसल्यार ह्या तिनूय कार्यकर्त्यांक बाबुशाच्या प्रचाराक यूथ काँग्रेसीच्या प्रचाराक हाडून दाखोवचें बाबूश मनसुराच्या प्रचाराक आमोणकर आसूं किंवा तो कवठणकर आसूं किंवा अश्विन खलप आसूं हेका पणजे प्रचाराक तेणें हाडून दाखोवचें कारण तांकां अशें मारलेलें पळोवन पळोवन भावनेन जीव काबार जालो इतले पेटयले बाबुशाच्या मनशान तांकां भाट वेलिंगरान स्टेटमेंट केला की आपण फायट ही पेंडींग बाय कोर्सान पळयता की तेच्या आनी बाबुशाक म्हणून आनी सिद्धार्थ वूड बी थर्ड तो स्वप्नान आसतलो चड करून आमकां दिसाची पळय गाडयेन सुद्दां न्हिदतना केन्ना केन्ना म्हाका सुद्दां स्वप्न पडटा पूण ती स्वप्न खरी जायना स्वप्न रातची पडटा पळय ती खरी आसता आनी स्वप्न खरी करून घेतल्यार आपल्या कडेन कापस्ताद आसपाक खरें म्हणजे 6 कॅसिनो आसा पळय ताका 6 कॅसिनोक परमिशन दिलें काँग्रेस सरकार आसतना किंवा काँग्रेस सरकार आसतना 6 कॅसिनो परमिशन दिलें आनी बाबूशी तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्लो ताका विरोध करपाक ताणें तेन्ना करपाचो जेन्ना दिताले परमिशन तेन्ना हेजेर कितें आतां सरकार निर्णय घेतलो रिन्यूवल एक दीस दिलें न्ही ते रिन्यूवल करचेच पडटा ते अमूक वर्सां खातीर आसा आतां सरकारान तो शिफ्ट करपाक ठरयला तेजेर सरकार कितें तो निर्णय घेतले